देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. हांव तो जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां केदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावार्द दवरतात तांकां केदीच ताण लागची ना. ही जेजूची खात्रेची आनी भुजवणीची उतरां पयल्या क्रिस्ती भाव भयणांक खूब फायद्याचें जालें. जेरुसलेमचे पयले पवित्र सभेक पिळापीळ दिवंक लागले तेन्ना ह्या जिविताच्या उंड्याच्या गोठायेन ते साबार दिसांनी शिंपडले आनी बरी खबर परगटून साबार जोमे एकठांय केले. तेच बरोबर पवित्र सभा वाडत गेली. हो जेजू आमी मिसाचे भेटेंत घेता तो आमकां आमचे कश्टांचे आनी अडचणीचे वाटेर गोठाय आनी बोव जावं दी. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळल्या खातीर देव बरें करूं. ह्या नियाळा वरवीं तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक तुमच्या मनाचेर उजवार पडूं आनी काळजांत शांती आसूं.